स्मार्ट सिटीन पणजे शारांत नवे खरखरीत बस स्टॉप उबे केल्या, पूण हे बस स्टॉप पळयल्यार ही एक नवी स्टायल वा अर्दवट काम हे कळपाक नेमना। सत्य परिस्थिती पळोवपाक गेल्यार बशींक रावपी प्रवाशांक पावसान भिजून दीस काडचे पडटात। स्मार्ट सिटी विचारतात। सब लोगों को प्रॉब्लम होता है क्योंकि बस के लिए इधर रुकने को जगह नहीं है ना। हाँ, तो डालना चाहिए लोगों को। अभी ये खुला करके रखा है तो बारिश में प्रॉब्लम होता है। बारिश के लिए प्रॉब्लम है। हांव एक्चुअली पणजेकार आनी रूट सूट आमकां खंय ना खंय तरी हांगा खंय बशीक रावचें पडटा किंवा आमकां गाडयेन जरी समजा आयले आनी समजा पावस पडलो जाल्यार खंय तरी रावपाक मेळपाक जाय। आतां हो बस स्टॉप जरी आसलो जाल्यार वयर छप्पर ना आनी कितलेशे दीस जाले अशेंच इरेक्ट करून दवरलेलें आसा। तेन्ना म्हाका इतकीच विनंती आसा सगळ्या हाका म्हणजे जाणी हें केलां तें जाता तितके बेगीन ताजेर छप्पर घालचें, ज्याच्या द्वारे जो कोण पावसान समजा भिजपाक येता तो पावसान भिजता तेणी ताका आसरो मेळटलो। त्याच बरोबर जे कोणी बशीक रावल्या तांकांय आसरो मेळटलो। नाजाल्यार ह्या बस स्टॉपाचो उपयोग कितें इतकेंच म्हाका म्हणपाचें आसा। तेन्ना कृपया करून बेगिनांतले बेगीन हाका छप्पर घालचें, ज्याच्या द्वारे आयज समाजांत जो कोण लोक आसा ताका ताजो फायदो मेळटलो। नाजाल्यार हाजो अर्थ कांय ना, इतकी इन्वेस्टमेंट करून सुद्दां फायदो कांय ना। स्मार्ट सिटी अंतर्गत बस स्टॉप बरे दर्जेचे बांधल्यात ही गजाल मान्य करपाकूच जाय, पूण छप्पर नाशिल्ल्या कारणान हे बस स्टॉप कांयच कामाचे नात। पयलीं छप्पर आशिल्ल्या बस स्टॉपाच्या जाग्यार हे आतां नवे बस स्टॉप घातल्यात। हे छप्पर नाशिल्ले बस स्टॉप ही नवी संकल्पना काय ताचेर छप्पर येतले हे कळप गरजेचें। पूण कितें आसूं, वाटसुऱ्याक पावसान त्रास जावपाक जायना हाची दखल सरकाराक घेवचीच पडटली। गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान वर्षा आश्वेकर।